नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोयची मायनिंग ब्लॉकांची पावणी मोठ्या नेटान. बुधवारा 40 हेक्टरांचो साखळे हरवळे ब्लॉक पावणेर 93.15% मेरेन गेलो. कोणाक ताचो निर्णय लांबणेर. काल 46 हेक्टरांचो बार्देजांतलो थिवी पिर्ण ब्लॉक पावलो 100.12%. आज 254.51 हेक्टराच्या सुर्ला सोंचीची पावणी. हे फेजींतलो सगळ्यात मोठो ब्लॉक. तितल्यान दुसरे फेजींतले 5 ब्लॉक धरून एकूण 9 ब्लॉकांची पावणी सोंपता. गोयचे तापमान आनी दर्यावेळेर उदकाची पातळी वाडटा म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान हुस्को उक्तायला. झिरो नेट कार्बन एमिशनाची सरकारान मोख दवरल्या. गोंय राज्याचो 2023 ते 33 मेरेनचो 10 वर्सांचो क्लायमेट चेंज रेमेडी प्लॅन लोकांक उक्तो केला. पर्यावरण तज्ञ आनी शास्त्रज्ञांनी मेळून हो प्लॅन केला. How to go about into making our zero net emission? हे जे target आमकां आसा is based on that we are working that plan. So based on that plan is now available. Anybody's comments or whatever they want to suggest to improvise, they are always welcome. आमचो Dr. Prabir Sharmakadam is the nodal officer for that. And based on that we will take the state action plan forward in a sense to implement zero net carbon emission. That is the focus of the entire plan. आणि जे resilient जे बांध जे आसा हे एक फोकस हांवें पर्सनली दवरला की ते रिकन्स्ट्रक्ट करून बॅक टू पिसिकल्चर, बॅक टू एग्रीकल्चर ह्यो गोश्टी करपाचे हेतू कसो जातलो हेचेर आमी लक्ष घालपाचो प्रयत्न आमी करता. हवामान बदलाचे परिणाम खंय गोंयांत दिसपाक लागल्यात. जे सायंटिस्ट जे प्रोक्लेम करता 2% रायज इन टेम्परेचर ओवर द नेक्स्ट पिरियड ऑफ टायम. आमचे एवरी इयर 4 mm 5 mm वयर वाडटा, उदक वाडटा. सो ऑल दीस थिंग्स वी हॅव टू समहाव वर्क टुगेदर. टेम्परेचर ते पळयताले ग्राफ लास्ट 100 वर्साचो स्टडीचो ग्राफ दाखयताले आनी 1990च्यानूच हे सगळे गोश्टी वाडपाक लागल्या. इट इज प्रूव्ड बाय देम. दे हॅव गॉट डेटा. IMD आशिल्ले आमचे कडेन. सो ना रेनफॉल रेनफॉल इनक्रीज इज नॉट अ प्रॉब्लम. वी लायक रेनफॉल. पूण तेंचें म्हणणें कितें रेनफॉल शूड बी म्हणजे कंटिन्युअस. झप करून एक दीस सारकें 1 मीटर उदक पडपाक जायना. इट शूड बी रेनफॉल चड येयलो म्हण कांयच प्रॉब्लम ना, बट इट शूड बी एवरी डे. अशें करून ते आमचे सगळे गोश्टी खूब डिस्कशन. हांव बसलेलो आनी सगळ्यांचें आयकलें. आतां पळया कशें फुडें आमी व्हरपाक जाता. आय एम फॉर इट. सो सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू टेक दीस स्टेट एक्शन क्लायमेट चेंज फॉरवर्ड. SABC. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. सांकवाळे फेटल अपघातान एकलो मायनर गेलो. सोंपला तो 6 वर्साचो भुरगो. मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण तो खंय रस्तो क्रॉस करतना स्पिडीर आशिल्ले गाडये पोंदा आयलो. गाडी चलोवपी कपिल बेतगिरी. भुरग्याक क्रिटिकल अवस्थेन चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लो. थंय तो भुरगो गेलो. 6 वर्साचो भुरगो सांकवाळ हायवेर कसो कितें पावलो हो मोठो प्रस्न. आता सद्याक आमी आसा हांगा वेर्णा टू वास्को वचपाचे 4 लेन हायवेचेर आनी आमकां दिश्टी पडून येता कितलो हांगा ट्रॅफीक आसा आनी कसो हांगा मुवमेंट जाता गाडयांचो फूल स्पिडीचेर. पूण काल हांगा एक दुर्दैवीक गजाल घडली आनी एक 6 वर्साचो भुरगो खंय तरी एक्सिडेंट जावन हांगा मरण पावलो. जशें आमकां आयकूंक येता की ह्या जाग्याचेर खंय तो भुरगो रस्तो क्रॉस करतालो. हें आतां पुलिसान जें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां वेर्णा पुलिसान तांचे हिसपान तो भुरगो ताचे बरोबर आनीक ताचो भाव 8 वर्सांचो भुरगो हे दोनी मेळून रस्तो क्रॉस करताले. ते एक सायडीच्यान तांच्यांनी रस्तो क्रॉस केलो बिट्स पिरांनीच्या वटेंतल्यान आनी खंय तरी ते हो डिवायडर क्रॉस करून फुडें वतना तांकां हांगाच्यान एक स्पिडीन गाडी येताली. इमिजिएटली तांकां गाडयेन धडक मारली. तो थंय पडलो, इंजर्ड जालो. ते ड्रायव्हरान गाडी ब्रेक मारून तांकां दोगांय भुरग्यांक घेवन तो चिखले हॉस्पिटलांत गेलो. चिखले हॉस्पिटलांत ते पावता ते भुरग्याचे दुर्दैव तो मरण पावलो. ही सकम टू इंजरीज आनी डिक्लेअर्ड बॉट डेड. पूण हांगा एक प्रश्न मेजर येता तो की हे 6 वर्साचो आनी 8 वर्साचो भुरगो ह्या हायवेचेर कितें करतालो. फॅन्स लायिल्ले आसा म्हणजे हे रोडा वयल्यान त्या रोडार येवंक जायना म्हणून. ती सुद्दां फॅन्स खंय तरी हांगा ओपन करून दवरिल्ली आसा. लोक तरी आसतना कशेंपणी एक वाट सोडून रस्तो क्रॉस करपाची लोकांक संवय आसा ती खंय तरी घातक जावंक शकता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. वालांकिडी सावन गोंयांत परत येतना गोंयकार फॅमिलींक धारवाड गोवा रस्त्यार कुंबारडा एक्सिडंट. टेम्पो ट्रॅव्हलर झाडार मुखली. टेम्पोन 10 जाण आशिल्ले.
एकल्याक चडूच मार लागला. 7 जाण मातशे जखमी जाल्यात तातूंत 4 भुरगीं आसात. तांकां बेळगांव हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. फॅमिली म्हापशेच्यो म्हूण कळटा. तमिळनाडू वालंकिनी हांगासर गोव्यातले 10 जण वॅगनर वाहनांतल्यान थंय सायबीणीच्या दर्शना खातीर गेल्ले. मात्र परतत आसतना आयज सकाळी सुमारे 5:30 वाजता धारवाड ते गोवा ह्या महामार्गाचेर रामनगर नजीक आशिल्ल्या कुंबाडा हांगासर ह्या वाहनाचो अपघात जाला आनी ह्या अपघातात ते 10 पैकी 7 जण जखमी जाल्ले आसा. तेज्यात जॉर्ज फर्नांडीस म्हणून जो 38 वय आसा तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. तशेंच 4 भुरग्यांचो समावेश आसा जखमीमध्ये. तांकां उपचारा खातीर बेळगांवच्या केएलई हॉस्पिटलांत नेल्ले आसा. गोव्यातल्यान परतून येत आसतना कुंबाडा लागीं पावताच वाहनावरचो जो चालकाचो ताबो आशिल्लो तो ताबो सुटलो आनी डायरेक्ट ते वाहनाची धडक एका 2 झाडांका बसली. तेका लागून हो अपघात घडिल्लो. ह्या अपघातातील जखमींचेर बेळगांव हांगासर उपचार सुरू आसात. प्रुडंटा खातीर हांव प्रमोद पोंडे. गृह आधार स्किमीचो गैरफायदो घेवपी सरकारी स्टाफा कडच्यान बायलां भुरगीं खात्यान रकमेची वसुली सुरू केल्या. सरकारी स्टाफाच्या घरांनी गृह आधार स्कीम पावता म्हूण कागाळी येताल्यो. सरकारान अशा सुमार 100 कर्मचाऱ्यांक सोदून काडल्यात. तातूंतल्या 80 जाणांनी सगळी रक्कम सरकाराक परत दिली. 20 जाण थोडी थोडी करून दितात. 68 लाख वसूल. म्हारगायेच्या काळात कमी येणावळ आशिल्ल्यांक थाकाय मेळची म्हणून सरकारान गृह आधार स्कीम सुरू केल्ली. दर म्हयन्याक गृह आधाराची रक्कम गरजू बायलां मेरेन पावताली. मात सरकारी नोकर आशिल्ल्यांनी स्कीम उखल्ली. सरकारान सोद घेतलो तेन्ना 100 कर्मचारी सापडले. 100 जाणांकडच्यान वसुलीची तयारी केली. 2021 सावन वसुली सुरू जाल्ली. 100तल्या 80 जाणांनी पुराय रक्कम सरकाराक परत दिली. 20 जाण खंय थोडी थोडी करून फारीक करतात. 68 लाख वाशील केल्यात आनी 20 लाख कांय दिसान वाशील जावं येतात. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. स्मार्ट सिटीच्या कामांनी सावळो गोंधळ. रस्ते फोडल्यात ते जाग्यार पडना. तातूंत सिवेजूय उक्त्यार. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचेर PWD मंत्र्याक विचारल्यार म्हणटा सिवेज लायन घाल्ली 1976 उपरांत जी सुडा पळयताले. तंत्रज्ञान आउटडेट जाला. आतां PWDन लक्ष घालपाचें थारायला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, PWD, जी सुडा स्मार्ट सिटी बरोबर बसून खंय इशू तडीक लायतले. ह्या तुम्ही पाहू शकता नवीन पीठ बांधलेले तिथून सगळे उदीक सिवेजीचे भरलेले उदक भरून घाण मारता, वास मारता, रातचे दिमसा भायर सरता, जळारी चावता. इतलो हांवें टायम वेस्ट केलो. आमगे बाथरूम WCन सगळो येयलो. आय कॅन नॉट मेक नंबर 1 नॉट नंबर 2. आज सामके वी आर लॉस्ट इन दीस वर्ल्ड. यू नो स्मार्ट सिटी तिची स्मार्ट पॉकेटान कोत्ताले. ही जी सिवरेज म्हज्या अंदाजान जे म्हाका कळला 1976 पणजे सिवरेज घातलेली वेरियस स्पॉट्स आनी आतां ते आउटडेटेड जाला. आतां स्मार्ट सिटीन बाकीचे गोष्टी आमचे कडेन NOC मागून जी सुद्दां NOC मागून तें काम चालू केलां. सी अल्टिमेटली जेन्ना कोण PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेणें ताका NOC दिली. एक्चुअली म्हजें म्हणणें आशिल्लें की दे शूड हॅव ब्रॉट इन द मनी. जी सुद्दां शूड हॅव ब्रॉट इन द मनी. जशें आज हांव जी सुद्दां सांगलां यू ब्रिंग द मनी अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट. विश्वजीत हांव कॉर्डिनेट करता. वी विल इम्प्लिमेंट बिकॉज वी आर अल्टिमेटली इम्प्लिमेंट करून आमकां मेंटेन करपाक जाय. हांगा दुसरेंच जालें की तांकां NOC तेणी फ्लोट केलो टेंडर आनी ते इम्प्लिमेंट करता आनी तेंचे आमी फक्त सुपरवायझरी रोल बट कॉन्ट्रॅक्टर दे नॉट वर्क अंडर आवर गायडन्स. सेम वे सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी वॉट एवर हॅज हॅपन. हांवें बुधवाराक मिटींग दवरल्या म्हाजे कडेन म्हणजे बुधवारा बेस्तार कितें दवरल्या. सो वेर जी सुद्दां स्मार्ट सिटी आमचे PWD सगळे कन्सल्टंट तेंचे आमचे आनी मायसेल्फ PCB आसतले. सो टू टेक दीस फॉवर्ड चीफ इंजिनियर आसतलो आमचो. कित्याक आतां आमकां ब्लेम करता. कितें वायट जाल्यार आमकां ब्लेम करता. वा बरें जाल्यार कोण ब्लेम करना. आनी तेजे खातीर हांवें पयर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वी आर ब्रिंगींग सम न्यू टॅक्नोलॉजी. ते सिवरेज इज थंय खूब भायर सरता. सो वी आर ट्रिटींग दॅट सिवरेज विथ अ न्यू टायप ऑफ टॅक्नोलॉजी. आय विल नॉट टेल वॉट इट इज बट आतां ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सॅम्पल पयलीं काडल्या. दे वील मॉनिटर फॉर नेक्स्ट 7 days. डावजिंग चालू आसा ते आनी तितू भितर वी वील मायसेल्फ वील इन्स्पेक्ट विथ ऑनरेबल मिनिस्टर एंड सी फॉर आवर सेल्फ वॉट इज द डिफरन्स.
घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. अनमोड चेकपोस्टार बेकायदेशीर सोरो परत जप्त. गोंयच्यान कर्नाटकान वतले पॅसेंजर बसीन 66 लिटरा वयर गोंयचो सोरो जप्त. एकल्याक पुलिसांनी धरला. प्रायव्हेट पॅसेंजर बस आनी सोरो धरून 45,57,000ची रेड. कर्नाटकान 10 मेक वेचणूक. ते फाटभुंयेर एक्सायज खात्याची सध्या चेकपोस्टार बारीकसाणीन नजर. सर इकडे बघा. किती का काँग्रेसीचो जना भंडारी आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान रस्तो जाग्यार घालचे खातीर PWDच्या एक कॅबिनान बंद केलो ते बरोबर न्ही. तांचेर एक्शन जावंक जाय म्हणपी सभापती तवडकाराक दोगांची जाप. काणकोणा रस्त्यार देवल्या शिवाय मागण्यो तडीक लागना. मागीर ते रस्ते आसूं वा रेल्वे. जना आनी भगत म्हणटा कापासतात आसल्यार भितर उडोवन दाखय. हो काणकोण PWDतलो सीन पळोवन आमदार सभापतीन सांजे फंड मारले. असल्यांक गरज पडल्यार भितर ओडोवंक जाय म्हूण तवडकार उलयले. एखाद्या कुलूप घालप बाकी सगळ्या फाटीसून आमी गेले 2-3 वर्सां पळयलें की एक असो असिस्टंट इंजिनियर आसा न्ही ताका एम्ब्युलन्सान काडून व्हरले. अशे बेजबाबदार जे लोक आसात अशे नेते आसा न्ही खरें म्हळ्यार आमी तांकां आउटडेटेड केल्लेंच आसा. पण ते आपल्याला खंय तरी एक अस्ती दाखोवपाक खातीर असले प्रकारची नाटकां करता. त्यामुळे म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान त्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी एक प्रॉपर एक्ट जावपाची गरज आसा. तांचे कंप्लेंट लॉज करपाची आसा. तांकां जर गरज पडटा तांकां अरेस्ट करून भितर उडोवपाची गरज आसा. ताचेर आतां जना आनी विकासाची ही जाप. फक्त कमिशना लागून व्हडली आसा कामां. इंजिनियर सांगता की आपूण वर्क ऑर्डर हाडिता. वर्क ऑर्डरी मातशें कितें इयर फायनान्शियल इयर एंड जाल्ले कारणान ते उरलो ते वटेवर आसात. पण खरो मुद्दो कितें आसा ते काम आमकां म्हायती मेळटा ते देवेंद्र नायक म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टरा मेळ्ळा. आतां थळाव आमदार म्हणटा खंय तो गेल्ल्या इलेक्शनाक आपल्या बरोबर नासलो म्हणजे आपूण तें काम दिना. हाजे आपल्या इंटरनल राजकारणा लागून हो लोकांक थंय त्रास करता आनी आमकां भितर उडोवन सांगता. खरें म्हळ्यार भितर एकोड येवपाचो सुडाचें राजकारण करता सुडकुतीचें राजकारण करता. आमची आंदोलनां चळवळ्यो चालूच उरतल्यो. आमकां तुमी भितर उडोवपाक पुलिसांक व्हरपाक पुलिसांक केस करपाक करात तुरुंगात धरपाक पळयात आमकां गळ्या फाशी लावपाक पळयात. पण आमी गोंय खातीर आनी लोकां खातीर आनी गांवच्या खातीर सदां आंदोलन करीत रावतले. खंयच्याय अशा दबाव आमी बळी पडपाना. आसा कापासता दोडे भितर. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. रस्त्या कुशीची चडशी दवरणी काबार जाल्यात. इतिहास जाणकार संजीव सरदेसाय म्हणटा लोकांनी ती मूळ सुवाती वेल्यान हालोवन सांबाळून दवरूंक जाय. शिवोलच्या सोजा मोंतेर फॅमिलीन रिस्टोर केल्ल्या दवरण्यांचे उक्तावणाक सरदेसाय उलयलो. दोतोर आंतोनियो कायतान सोजान ताचे शिवोले पोर्ता वाड्यावेले इस्टेटीन ही दवरणी 111 वर्सां फाटीं बांदिल्ली. I am very privileged and honored to be born in this land called as Goa. माय शिवोली पर्यावरण आनी दायज क्लबान दायज दीस मनोवंक कार्यावळ दवरिल्ली. तांणी शिवोलच्या सोजा मोंतेरो फामिलीचे सुमार 111 वर्सां पोरणे दवरणे फुडले पिळगेक म्हूण सांबाळून दवरला. Here Dwarne is very unique. Unique because it is made for people of two different heights. Normally हे दवरणे आसताले ते खानाच्या सकयल आनी बेणाच्या वयर. कारण जेन्ना तो तकलेर पांटलो आसतालो तो काडून हांगा दवरचो पडटालो.
आनी जो मनीस तो मातसो धाकटो आसता ताका त्रास जातालो वयर दवरपाक. सो यू हॅव गॉट समथींग डावन देर. पूण आयज हो टायम आयला की जे रस्ते दवरण्याचे कुशीक आसताले तेच आतां वायडनिंगाक लागून आमची दवरणी खावपाक लागल्या. आय एम नॉट सेईंग दॅट इट इज बॅड. डेव्हलपमेंट इज गुड. बट इफ it is an appeal to everybody. आमचे गांव भाव आहा हांगा, plus we have got the sarpanch here, plus we have got GH AG member here, and we have got Alexis over here, whose cartoons have a much better impact than the speeches that we give. That one cartoon can really tell a big story for everybody else. All I am asking for is, if this road has to be widened, don't destroy this. Remove this from here and put it at a slightly different place. आदल्या तेंपाक दवरण्याचो कसो उपेग जातालो ताचे प्रात्यक्षिक भुरग्यांनी दाखयले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश मेडी. साखळे नगरपालिकेच्या वॉर्ड नंबर 9 भाग्यश्री ब्लॅगनाचो प्रचार नेटान चल्ला. ते धर्मेश सगलानीच्या टुगेदर फॉर साखळे पॅनलाचे उमेदवार. लोकांचो आपल्याचेर विश्वास, आपूण जिखताच म्हूण भाग्यश्रीक खात्री. भाग्यश्रीन घराघरांनी वचून जाणटे नेणट्यांच्यो गाठी भेटी घेवन आशिर्वाद घेतलो. नाव भाग्यश्री ब्लॅगन. हांव वॉर्ड नंबर 9च्यान कॉन्टेस्ट करता. आयज म्हाजो सेकंड रावंडाचो सुरवात जाल्ली आसा आनी दिसान दीस लोकांचे रिस्पॉन्स जे आसा बाजारकारांचे ते बरे येत आसा म्हाका. आनी खंय ना खंय तांकां आतां दिसता की हांव तेंच्या खातीर खरेंच म्हणून वावुरतलें, जाल्यार तांकां तो कॉन्फिडन्स म्हाजेर आयिल्लो आसा आनी म्हाकाय हो कॉन्फिडन्स आसा बाजारकारांचेर की ते म्हाका खुबश्या मतांनी जिखून हाडटले. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ उपरांत बद्रीनाथ धाम लोकां खातीर उक्ते. शियाळ्या पुरती बंद आशिल्ली भाविकांची 4 धाम यात्रा परत सुरू. दिल्ली, गुजरात, MP आनी देशी विदेशी भावीक 4 धामाचे द्वार उगडटना पयल्या दर्शन सुवाळ्याक हाजीर. वेद, मंत्र आनी हेर धर्मीक विधींनी बद्रीनाथाची दारां उक्ती. सिंहद्वाराचे सजावटीक 20 क्विंटल फुलां. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.